एकदम असो बरो फोर्सान दात घासले काय दात मागीर चकचकीत जातले आनी बरे म्हणजे तुमी जर पॉलिश म्हणजे म्हजे कडेच ते पॉलिश जातले आनी म्हाका तुमचे कडेन वचचें पडचें ना असो म्हजो एक समज आसता. सो हाचेर तुमचें मत कितें मातशें आमकां विस्कटोन सांगात. ना पळय, हार्ड ब्रशिंगान दात बरे घासता दिस इज कंप्लिटली रॉंग. केन्नाच हार्ड ब्रश आसता न्ही तातूंत घासून दात निवळ फोर्सान करपाचो. ना घासपाक जायना. कितें जाता, आमची जी दाताचो पयलो लेयर आसता, दातांक खूब लेयर्स आसता. ओके, सगळ्यान टॉप लेयर जो आसता ताका आमी इनेमल म्हणटा. सो जेन्ना आमी दर विगरस ब्रशिंग केलें, हार्ड ब्रशिंग केलें, सो तो इनेमल लेयर आसता पळय तो घासता. इनेमल इरोजन म्हणटा आमी ताका इन आवर डेंटल टर्म्स. सो तो झरता. सो इट कॉजेस कितें जाता, खूब सेन्सिटीव जाता. तुमचे दात प्रोन टू व्हेरी मच सेन्सिटिविटी आनी इवन हाय रिस्क. कितें जाता, खूब आमी विगरस ब्रशिंग केलें, हार्ड ब्रशिंग केलें, जे मोस्ट इम्पॉर्टंट एरियाज जे आसता ते केन्ना केन्ना मिस जाता. नॉर्मल ब्रशिंग सारकें जायना. सो ते मिस जाले की सेन्सिटिविटी जाली, कॅविटी जावपाची शक्यता आसता. सो आमचे दात आनी गम्स नाजूक आसता. सो वी नीड टू हँडल इट जेंटली, केअर घेवप आसता. सो आय वूड ऑलवेज रिकमेंड सॉफ्ट ना जाल्यार मिडियम ब्रिस्टल्सांचो टूथब्रश यूज करपाचो आनी इल्लेशें टूथपेस्ट घालपाचें. आख्खो ब्रश भरुनूय टूथपेस्ट घालपाची गरज ना. इल्लेशें टूथपेस्ट घातलें नॉर्मल सर्क्युलर मोशनान आनी अप डावन. मेथड शूड बी करेक्ट. तुमी जेंटल ब्रश करा, सॉफ्ट ब्रश करा, बट मेथड तुमचो करेक्ट आसपाक जाय. सर्क्युलर मोशन जालो, मागीर अप डावन मोशन जालो, मॅक्सिमम 2 to 3 minutes ब्रश करपाक जाय. सो दिस इज कंप्लिटली सफिशियंट फॉर द टीथ आनी आमचे गम सुद्दां सेफ उरपा खातीर. सो हार्ड ब्रशिंग नॉट रिकमेंड.